येवकार तुमकां आनी हांव महेश खाडी प्रुडंट सिनियर रिपोर्टर। आयज तुमी जाणात की सद्या म्हणटात तो शिगम्याचो बोवाळ आख्ख्या गोंयभर चालू आसा, होळी जावपाची आसा आनी ह्या होळये भितर आनी एक जो बोवाळ चल्ला आनी तो इवन देशभर चल्ला तो म्हणटात तो लोकसभा इलेक्शन्स। लोकसभा इलेक्शनाक आमी पळयता की सद्या पॉलिटिकल पार्टीज एक आपलो कॅन्डिडेट घालता, कोण म्हणटा बायल घालता, कोण दादलो घालपाचें अशें चल्ला सद्या। पूण एक अशी पार्टी आसा गोंया भितर जी रिजनल पार्टी जेणे आपले कॅन्डिडेट म्हणटा ते ऑलरेडी डिक्लेरूय केले आनी ते ऑलरेडी प्रचाराकूय लागिल्ले आसा। सो हांकां खूब जाणांचे प्रश्न आहात की हे कित्याक रावले इलेक्शनाक, हे भुरगे आसात तांच्यांनी कितें म्हणून रिजनल पार्टी तेणी कित्याक म्हणून इलेक्शनाक रावचें अशें खूब तांचेर टिका जाता, खूब जाण तांकां प्रेजूय करता। सो असोच एक आमच्या मुखार आयज जो कॅन्डिडेट आसा तो RGPचो कॅन्डिडेट रिवर्सिंग गोवन्स म्हणटा तांचो कॅन्डिडेट रुबर्ट परेरा। सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट रुबर्ट परेरा आयच्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां येवकार। पयलीं म्हणल्यार म्हाका इतलें सांगा की आमी जाणात की सद्या गोंयान जो म्हणटात तो इशू जो आहा तो जॉब लोकांक ना, भुरग्यांक ना म्हणून बोवाळ आसा। खूब जाण म्हणटा की आपल्या भुरग्यांक जॉब ना, हे ना तें ना करून। तूं असो मनीस आशिल्लो जो जॉबाक आशिल्लो इतलीं वर्सां आनी बरो जॉब सोडून तूं गोंयांत आयलो आनी तूं वेंचणुकेक रावलो, कितें अशें रिजन? बरो विचारलो तें कशें जॉब सोडून येयल्लो आनी हांव जॉबाक फस्ट ऑफ ऑल भायर गेलो, भायर काम करता एज अ सिमेंट म्हणून काम करतालो आनीक 12 वर्सां हांवें काम केलां एज अ सिमेंट म्हणून। कित्याक हिंगा गोंयांक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ना त्या कारणाक लागून हांव भायर पावलो। देवा करून बरें आहलेलें, पगार बी बरें आहलें, पूण हांव काम सोडून घरा परतलो। कित्याक पगार बरें आहलें, लायफ सॅटिस्फाय जातालो, सगळें वेवस्थीत जावपाचें। बट हो सगळो पयसो जोडून हांव गोंयांक कोत्तो कितें हो मोठो प्रश्न आहा। कित्याक हिंगा तर आमकां सुविधा रावपाक ना, रावपाक आमकां त्रेत आहा, सगळो मायग्रंट इन्फ्लक्स जाल्लो आहा। ही भिरांत आयज जोडलेलो पयसो आमकां बरे तरेन आमकां खावपा मेळना जाल्यार थिंगा इतलो पयसो जोडून कितें? त्या कारणाक गोंयचें बरेंपण करूंक म्हाकाय बरेंपण आनी दुसऱ्यांकूय परजे बरेंपण करपा जाय म्हूण हांव तो जॉब सोडून हिंगा गोंयचें साल्वार करपाक, गोंय राखपाक जाय म्हूण हांव इनिशिएटीव घेयला आनी गोंयांत रावला। पूण तुवें पॉलिटिक्स कित्याक जॉयन केलें? पॉलिटिक्स जॉयन करपाचो कारण म्हळ्यार होच, वयता ते वटेन गोंय काबार जाता। तुवें आत्तां विचारलें म्हाका जॉब ना म्हणून, जॉब्स ना, सगळें कांयच ना गोंयकाराक। गोंयकाराक एक व्हडली लॉज म्हळ्यार जो वय गोंयकार भायर काम करप म्हळ्यार व्हडली लॉज। कित्याक गोंयाक आमचे कडेन हें आहा, ट्युरिजम बेल्ट आहा, ट्युरिजम बेल्ट आहलेलें, मायनींग आहलेलें, मागीर एग्रीकल्चर आहलेलें, हें सगळें आसून पासून गोंयकाराक कसली अडचण जाली भायर वचून काम करपाक, आपले फॅमिली सोडून काम करपाक, असली कित्याक अडचण येयली? हो कित्याक एकूच कारण म्हळ्यार जो सरकार तर बरो आहलेलो न्हू, आमकां एकूय गोंयकाराक आयज भायर वचून काम करपाची गरज पडनासलेली। फेलियर ऑफ गव्हर्मेंट हे कारणाक लागून आमचे फॅमिलीक सोडून आमकां एंटायर लायफ आमकां भायर सरपाक पडटा आनी घेयलो म्हणटरी हिंगा मायग्रंट इन्फ्लक्स जाला, तेंची दादागिरी चोवपाक पडटात आनी आमचे जमनीचेर हडप सगळें करता। तुमकां खबर आसतलो कितलो मायग्रंट इन्फ्लक्स जाल्लो आहा। हो सगळो एज अ सीमॅन म्हणून तुका हांव विचारता, हो तूं एज अ सीमॅन म्हणून जर तुका जो हुस्को आहा पळय तो असो बाकी कितलेशेच आमचे भाव भायर आसात, तांकां बी सेम हुस्को आसा असोच गोंय बद्दल? होय, दर एकाक आपले माय भुंयचेर जल्मला न्हू ते माय भुंयचो एक उपकार आसता, मोग आसता। एक आवय ती आमची, एक आमकां जल्म दिल्ली आवय आनी दुसरी ही माय भुंय राखपाची। सो सगळ्यांकूच दूख आहा, पूण एक कितें आसता, सगळ्यांकूय अडचण आसतात। जायते जाणांक सोडून हें गोंय राखूनशें दिसता, पूण कितें जाता राखूंक रावलें जाल्यार दुसरे वटेन अडचण फॅमिलीक कोण पळयतलो? गव्हर्मेंट जॉब आहा जाल्यार वो कितें आहा जाल्यार सोंपता तें सोंपना आतां। पूण तूं तुजी फॅमिली कशी पळयता? म्हणजे तुज्या फॅमिलीन जेन्ना तूं येदे व्हडलें डिसिजन घेता तेन्ना तुवें फॅमिलीक कन्सर्न केला आसतलें, सो तुका तांच्यांनी कितें म्हटलें आनी सद्या कशें पळयतात? म्हाका जाल्यार फॅमिलींतल्यान म्हाका बरो सपोर्ट मेळटा। कित्याक तेंच्यान म्हणलां बरो इनिशिएटीव, कित्याक हे पयशे जोडून घडी हांव भायर काम करून रिटायर जावपाचो, थोडो पयसो सांबाळपाचो, बट हो पयशांचो उपयोग करूंक मेळटलो। हे पयसो हाडला म्हाका तेजो बिझनस करूंक मेळटलो, कांय चान्स ना। कितलो आयज गोंयकारांची आमच्या पुर्वजांनी जायत्या जाणांनी बिझनस केल्ली, तेंची बिझनस काबार केलें जाल्यार हांव न्यू एंटरप्रेनर म्हूण आमकां एंटरटेन करना। ते गोंयकार आतां स्लॅश करून काबार केला। सगळो जो बिझनस ऑलमोस्ट 90% बिझनस आतां मायग्रंट्सांगे जाल्लो आहा। सो पयसो जोडून कांय फायदो ना। हेचा मेन इनिशिएटीव जावपा जाय म्हणटा गोंय सांबाळ, म्हाकाय करूंक मेळना जाल्यार दुसरी गोंयकारां पूण करूंक मेळटलें बिझनस, हे आमचो विचार आहात। तुज्या वोटींग पर्संटेज पळयतालो कुडतरीम तुमी राविल्ले ह्या फावट इलेक्शनाक, आनी पळोवंक गेल्यार तुमची पर्संटेज बरी हाय आसा ना म्हळ्यार। पूण म्हाका एक विचार की तुमी RGP कित्याक जॉयन जाले, म्हणजे वाय RGP? आनी जायते पार्टी आशिल्ले एक वेळ, कित्याक जावंक ना जॉयन ताका? आतां आहलो म्हणटरी की एकूच दिसतालें BJP आनी काँग्रेस, हेज्या भायर आनी कांयच दिसनासलें। मागीर म्हणटा तो बारीकशे येयले, बट आमी हो RG म्हणून पयलीं कॉमेर्स जाल्ले, हो मनोज परब जावं तो विश्वेश, तो विरेश,
हेंचो मनोजाची ते स्पीच आनी आयकून न्हू एक आंगा कांटो सूब जातालो कितें आमचें मतीं आहा पूण हांव तें तोंडांतल्यान उच्चारूंक शकना मोग हांव दाखोवपाक शकना कोणें कितें ती आमकां आयज पासून आयज इंटरव्यूआ उलयता हें आमकां उलोवपाक कित्याक पावलें आरजी मनोजान आमकां तयार केल्ली आहा कळ्ळें ती स्पीच आयकून आयज आमकां उर्बा भोगली आनी दिसली आमकां भायर बाबा आमकांय कोण सपोर्ट करपा नासलेलो हांव इंडिविज्युअल गेलो जाल्यार बाबा ह्या भुरग्यां बरोबर रावया हांव तेका लिडर जावपा म्हणून हांव तेंच्या फाटल्यान तेंकां बारीकसो म्हाका कितें जाता तो तेंकां दिवपा म्हणून येयल्लो पूण आयज तेंच्यांनी हें केलें म्हाका एक लिडर म्हूण तयार केल्लो आहा हय आनी ही कॅपेसिटी आयज हिस्ट्री सांगता तुका आनी हेज्या मुखारय जातली जाल्यार खबर ना आरजीपीन आनी मनोजान केलें तें लिडर आनी आयज मेरेन करूं ना आनी हेज्या फुडें जातलें जाल्यार आय डावट घोडी जावपाक शकता हिस्ट्री रेकॉर्ड्स आर मेंट टू ब्रेक म्हणटात जावचीय बीन बरोय लिडर येवचो आमचो आहा बट आयज मेरेन हें कोणें करूं ना आनी आय डावट बी असलो लिडर जावतलो सावथ गोवा जी अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा की आतां मेरेन आमी जो इंटरव्यू करता तो मेरेन आमी पळयलें की सगळ्यान पयलीं म्हणटा तो कॅन्डिडेट तुमी डिक्लेअर केलो तुका डिक्लेअर केलो सो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा तुमकां रिस्पॉन्स सद्याक एकदम बरो आहा आतां कंपॅरिजन सांगता हेजो 22चो इलेक्शन आमी भुरगे न्यू आसलेले कळ्ळें तुका न्हू आमी भायर काम करताले हें करताले पूण लोकांनी एडमीट केल्लें आमकां हें बरें काम करता बट लोकांचे मदें एक डावट आसलेले असेंब्ली वचून हेंकोडे विचार मांडून जातले हो व्हडलो क्वेश्चन सेन्सिबल मनीस आहा तो म्हणटलो फॉर एग्जाम्पल म्हजें गेल्यार हो रुबटा कडेन कितें करतो काय वो दुसरो कॅन्डिडेट हे विचार करतलो वो आपल्याचो वोट पिड्यार जातलो ओके आमी तांकां वोट मारला म्हणून आमी डिफरन्शिएट करना पूण जेन्ना इलेक्शनाचो रिजल्ट जालो आमचो एकूच आमदार जो विरेश बोरकर आहा तो भितर पावलो आयज विरेश बोरकर जें पळय असेंब्ली हालयता गोंयची लोकां पासत झगडटा सांतांद्रेच्या लोकां आख्खे गोंयचे विचार मांडटा ते आयज मेरेन कोणें मारूं ना आयज हें रियलायज जालां आमचें तोंड उगडून सांगोन ना आरजीचे दर एक कॅन्डिडेट कितें तो लोकांन ओळखून घेतला आरजी कॅपेसिटी आहा आरजी भुरगीं म्हणपाचें तोंड बंद केलां एक कुत्तो जालें हेच भुरग्यांक वोट मारूंक जाय आसलो आमी ही आयज मारूंक ना म्हण रिपेंट जाल्या हें आयज दारान गेल्यार आमकां कळोन येता हय आनी तो एग्रेशन आनी फ्रस्ट्रेशन तें कंपॅरिजन तें केलें न्हू तेन्ना केन्ना एसेंब्ली बरें काम करतात तुमी बरें हें करून दवरूंक जाय हें म्हणटालो बट आतां तें डिफरन्शिएशन तुका कंपेर करपाक मेळटा मिस्टेक केल्या ही रियलायज लोकांक जाली आहा बीजेपी आनी काँग्रेस ना लोकांक रियलायज जालें आपली मिस्टेक जाल म्हणून पूण हय कित्याक आमी लोकांक मिस्टेकूय म्हणूं जायना कित्याक आमी कोत्तलो इज डावटफूल बट आमी एग्जाम्पल सेट करून दाखयला विरेशागेर सगलो आख्खो गोंयचो लोक इम्प्रेस जाल्लो आहा आनी आयज कंटिन्युअसली ग्रावंडार काम करता म्हणटात ते आरजीपीच थ्रू आउट 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी सावथ गोवा म्हणटा तसो सामको साश्टी बीन भाग म्हणटा तो सामको सेन्सिटीव त्या भागा भितर अशे खंयचे जे इश्यूज आहा जे तुमकां लोक उलोवन दाखयतात की हे जावपाकूच जाय हेजो तुमी MP जाले जाल्यार हे जावंक जाय हे तुमी रेज करपाक जाय अशे खंयचे इश्यूज आहा इश्यू आहात म्हणल्यार इश्यू सद्याक आमकां जायते घेवपाक आहा पूण जे पळय इश्यू घेवपाक जाय आसलेले एमपीन जे घेवपाक जाय तेंच्यांनी इश्यू घेवंकूच ना इवन आतां सार्दिनानूय घेवंक ना म्हणटा ना सार्दिनान आनी कांयच घेवंक ना ते फकत ना गेले थिंग बसले ते वयल्यान म्हणटात तो नोता आहा तो म्हणटा आपूण 25 वर्सां बसला तो म्हणटा आपूण 20 वर्सां हे 20 वर्सां आनी 25 वर्सां बसून कितें केलें खुर्ची गरम करून ती प्लास्टिकां आहलो जाल्यार ती कडोन वचपाची ही केल्ली आहा गोश्ट तेंच्यांनी मुद्दी घेवंक ना तांकां मुद्दी घेवपाक मेळो ना जाल्या पासून तेंच्यांनी भायर येवन प्रेसार सांगलां बाबा उमकी गोंयची परिस्थिती आहा उमकी तांकां रायट मेळोंक जाय हेंवूय ना जाल्यार असले आमकां कित्याक जाय पूण मुद्दी घेवपा म्हणल्यार आतां आमकां सालसेटींतल्यान गेले जाल्यार आमचें हो कोस्टल बेल्ट जो पळय आहा सालसेटीचो आख्खो इरोड जाता ऑलरेडी 20% इरोड जायन गेल्लो आहा आतां मुखार आनी 30 इयर्सांनी आमचो बेल्ट काबार जाता हेगेर तेंच्यांनी कितें योजिलां प्लॅन आवट केला मेजर्स घेतले कांयच ना सो हितूंक आतां हय CSRचो तितूंत कॉन्क्रिटायजेशन आमकां कितलें इफेक्टीव आहा कॉन्क्रिटायजेशन करप म्हणल्यार सी लेवल वाडटा तुमकां खबर आसतली आमी आतां आदले काळार तुका पासून खबर जेन्ना तूं न्हांवपाक तुमच्या आवय बापायचे बरोबर वयतालो दर्याचें उदक कितलें मुखार आसतालें आयज तूं गेल जाल्यार कंपॅरिजन कर आपल्या पर्सनल लायफाक तें उदक आतां एक पांयासरशी पावलां कित्याक कॉन्क्रिटायजेशन मागीर डिफॉरेस्टेशन ग्लोबल वॉर्मिंग हें जाता पूण हेजे मेजर घेवपाक जाय आयज कॉन्क्रिटायजेशन लेफ्ट रायट आनी सेंटरान करतात पूण हेजो इफेक्ट आमकां पडटा आयज ती सगळीं लोकल कोस्टल बेल्टार घरां आहा ती थोडे तेंपान काबार जातलीं तांकां रावपाक मेळपाना सबमर्ज जातलीं तीं आनी
दोंगरार आतां पळयत जाल्यार होच इंटरलिंक कितको आहा तें पळय. दोंगरार आतां कोण रावपाक लागले आमी म्हणटा अरे ते दोंगरार रावता म्हणून मायग्रंटांनी दोंगरार घर बांदलो आहाय. वो आतां कोस्टल बेल्टाची सबमर्ज जालीं घरां. ही असली परिस्थिती येतली आमकां तेंगेर भाड्यान असो रूम सोदूं वचपा पडटलें मायग्रंट्सांगेर. आनी आमी रावलीं जाल्यार आमची बायल आनी आमचे चेडूं सुरक्षीत आसतले हो आनी व्हडलो प्रश्न आहा. सो गोंयकारांनी चिंतूंक जाय आनी गोंयकार आतां शादूर जाला. सो हेंच्यांनी फकत ना तापयले 20 वर्सां तो 25 वर्सां तापयले आवाज काडूना ना म्हूण पार्लमेंटाक काडूना ना भायर येवन काडूंक ना. लोकांचे दोळ केन्ना उगडूंक ना तेंच्यांनी. मायग्रंट इश्यू सावथ गोवान आसात खरो म्हणजे स्पेशली साश्टी भागान आसा मायग्रंट इश्यू. चडसो म्हाका हितूंक आमगे सावथ गोवा चड दिसता. फॉर एग्जाम्पल हांव आतां कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युन्सी कुर्तोरी आतां मुगेली आमकां 4 कारगील तयार जाल्लो आहाय. हय ही आतां तुका सांगलें ती कॉन्क्रिटायजेशन ऑफ हें जालें जाल्यार हे दोंगरांनी कारगील तयार जालो आहाय. हे कारगिलां भायले येयल्लो आहाय. ही परिस्थिती येवपाक शकता हीच जाल्ली आहा जेन्ना आमचें सबमर्ज जातलें आनी 31 वर्सांनी आमकां रूम सोदूं वचो पडटलो काय. पूण ते वोटर ते वोटर्स कोत्ता वोटर तांकां चड प्रायोरिटी जेन्ना पळय येयले तांकां प्रायोरिटी दिता वोटर्स. कित्याक म्हाका लिस्ट आहा आख्खें आतां मुगे कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युन्सी 4 हें जाल्लो आहाय कारगील जाल्ली आहाय. कोण केला वोटर्स आहाय मेन वोटर्स ते. आयज पासून मुगे हें चितलें सांगलें जाल्यार म्हाका 4य विलेजांक म्हाका हांव ट्रायल जाल्लो आहा सेकेंड प्लेसीर. पूण जेन्ना ते एरिया पावता आमी सोमते टॉप बॉटम मागीर पावताय सामकें लास्ट कितको न्हू आमकां सिंगल डिजिटाचेर वोट पडटात. कित्याक सगलो वोटर्स तेंच जाल्लो आहा. तेच बरोबर मुती दोंगर गेले जाल्यार थंय सांकवाळे कोमदा दे सगळे तेंच्यांनी टेक ओवर केल्लो आहा. हें इलिगल आहा मुती दोंगर पासून इलिगल आहा म्हूण कोर्टान सांगलो आहा बाबा हें डेमोलिश जावपा जाय. हें डेमोलिश जावपा जाय आसलोलें पूण तें डेमोलिशूय जायना. वयल्यान हो सरकार बीजेपीचो सरकार तांकां पॅकेजीस दिता म्हजे आनी तुजे टॅक्स पेयराचे पयशे हांकां मोजा दिता. आयज गोंयकारांची घर बांदपाक गोंयकाराक रावपाक मेळना. गोंयकाराची परिस्थिती ही जाल्यार एक चेडो चलो आहा ताका काजार जावपाक मेळना. दोग जाण भाव आहा जाल्यार आवय बापाचें ल्हान घर एकल्याक काजार तो मागीर आंकवार रावपाक सपन हें जाता ताका सपोनूच चिंतना तो काजार जावपा लग्न जावपाचें हें जाल्ली आहा. कित्याक बायले दवरतलो खंय आनी होच इफेक्ट जाता मागीर तो वायट व्यसनां पडपाचो. हे सगळें इंटरलिंक आसता तें वायट व्यसनां पडपाचो. कितें करतलो लांकवार जिवी चडोवन सो वायट रस्त्यार पावता. सो हो सरकाराचो गुन्यांव सगळ्या भुरग्यांक पिडार पासून जाता. हितून सरकार बीजेपी आनी काँग्रेस दोनूय पयलो सरकार काँग्रेस चलयतालो आनी बीजेपी चलयता. एज अ आरजी म्हणून तुमचे कडेन कितें प्लॅन आसा हे गजाली जाग्यार घालपाक. फॉर एग्जाम्पल मायग्रंट्स तुमी आतां CR उलयले क्लायमेट चेंज हे सगळे जाग्यार आरजी कडेन कितें प्लॅन आसा. सो आतां हेज्या पयलीं हांव MP इलेक्शनां फर्स्ट टायम जायनाय जायत आहली. तो म्हणटा आपूण 20 वर्सां येयला तो म्हणटा वयर नता आहा तो म्हणटा आपूण 25 वर्सां येयला. हे कसलें विजन घेवन बसता तें खबर ना. पूण आमी कॉन्टेस्ट करता विजन घेवन आमचो आमचें विजन दाखयलां बाबा आमी कितें कित्या पासत झगडटा तें. आमकां कोला पासत जावपा आमी ST रिजर्व हें जा ST जे पळय स्किम्स आहाय तेज पासत जावता आख्खे आमी 9 पॉयंट घातलो आहाय. हे आमी इम्प्लिमेंट करूं आमी आवाज काडपाक जाय थिंग वचून. ना जाल्यार मन हें जावपाक हेचे सायडीना भाशेन वचोन वो हेचे भाऊ भाशेन वचोन आमकां जावपाक नाका. आम वयता एक गोंयचे पोरयेचो आवाज एक गोंयचे पोरयेचो रायट. अशें न्हू की गोंयकार भिकारी न्हू गोंयकाराक फकत ना तेजो रायट जायो भिकारी न्हू. हे रायट दितलो जाल्यार आमी दितले आनी हें विजन घेवन वयतात आमी. आतां ST कम्युनिटीचें रायट सांगता हे स्किम्सो तांकां पावपाक जायो. हेंचो रिजर्वेशन आहा तें तांकां मेळपाक जाय. तो भिक न्हू ती ST कम्युनिटी भिक घालता ही न्हू. ST कम्युनिटीक आनी गोंयकार भिकारी न्हू हें मानून घेवपाक जाय. आमकां गोंयकारांक फकत ना रायट दिवपाचो आनी रायट दिवपाचें काम हेंचें MPचें आसलें. पूण हे आमी न्हिदोनूच रावताय सांगताय जाल्यार रायट आनी खंयचे येतले. पूण तुमचे म्हणटात तशे दोनूच आमदार म्हणजे सॉरी दोनूच खासदार आसतले म्हणटा ते नॉर्थ आनी सावथ. पूण आमी म्हणटा तुमी रिजनल पार्टी जाता आनी सदांच आमी पळयता की जी लोकसभा जी इलेक्शन्स आसता ती सदांच नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीजाचेर आसता. सो इवन तुमचे आले तुमी हे इश्यू रिजॉल्व करून पावतले एज अ MP म्हणून तुमी करून पावोवंक शकता रिजनल पार्टीसो रावन. हितून कांयच ना. तुवें म्हणटा दोगूच जाण आहात तें सारकें आहा तुगे. पूण हे दोग जाण सेंटरार आख्खे दोनूच पार्टी आसना रिजनल पार्टी जायत जाण इलेक्ट जाल्ले आसतात. BJPचे आनी काँग्रेसीचे म्हूण आसता तितून रिजनल कितलेच जाण आहात. रिजनल पार्टी सांग तुका आमचे सादर्न स्टेट्सांक पळय जाता CPI आहा आमचे केरळाक मागीर आंध्र प्रदेशाक पळय तूं BRS आहा आमचे तेलंगणा आतां स्टेटहूड मेळ्ळ्यार कितले टायम जालो व्हडलेशें वर्सां जावं ना. पूण तेंची इकॉनॉमी GDP पळय जाल्यार आमकां लॉस दिसता उलोवपा पासून. कितें आत्तां 10 वर्सां सुमार 10 मातशें थोडीं वर्सां जालां. कित्याक
तेंकडे MP जे पळय आहा ते रिजनल पार्टीचे. जेन्ना तुजे कडेन रिजनल पार्टीचो MP आसता तेन्ना तुजे स्टेट डेव्हलप जाता. ना जाल्यार कितें आतां फॉर एग्जांपल तेलंगाना तांकां वयली दिल्ली सरकाराचें तांकां आयकपाक नाका. तांकां आपले जाय, तांकां रिजनल पार्टीचो इंट्रस्ट कितें आपल्या रिजन आपल्या स्टेट्साचो हें आसता. तांकां तेंचो न्हू, तांकां हायकमांडा येवपा नाका. आयज बारीक एग्जांपल दिता तुका हांव. आयज तर मडगांवां मोदी येवन गेलो, मडगांव मोदी येवन गेल्लो. थिंगा एक मडगांवां हें आहलें झाडां आहलें, कितलीं सवणीं मेलीं. आयज थिंगा आमचो रिजनल हें आहलोलो MP आहले वो रिजनल हें आहलोलो फर्स्ट आहलो जाल्यार हितूंक तें झाड मारपाक गरज पडनासलोली. मोदी यो, सोनिया गांधी यो, राहुल गांधी यो, कोण केजरीवाल यो, आमकां फरक पडना. आमची सुकणीं आमचो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट जावपाचो हेजो इफेक्ट पडटा. ओके. जेन्ना तुमी आतां येदो व्हडलें सांगलें की तुमी रिजनल पार्टी म्हणून तुमी आवाज करूं शकता. आतां दोनूय आमी पळोवंक वचत जाल्यार काँग्रेसूय आशिल्ली इतलीं वर्सां, BJP आशिल्ली. ते गोंयचो आवाज वयर पावले ना अशें दिसता तुमकां? ना, तेंगेर दबाव आसता, तांकां उलोवप ना. तेंच्यान च्युइंग गम तोंड पॅक करून आसता, ते आवाजूय काडना. आयज पासून शेड्डिनान आवाज काडला, आयज पासून भाऊन आवाज काडला, काडूंक ना. सो तुमी आसात कित्याक आवाज काडना जाल्यार कित्याक वचता. पयलीं तुमी आमकां सांगपा मरे बाबा तुमी आम म्हणून मोन जाल्यार आमकां उलोवपाची कॅपेसिटी तर ना जाल्यार तुमकां आमी वोट कित्याक मारपा. आमकां जाय आमचो आवाज पावयल्लो मनीस, तें जाय आमकां. आमचे विचार मांडलेले, आमचे जॉब्सां विचार मांडलेले, आमचे लँड प्रोटेक्शन बिलां मांडलेले, आमचे कोलाचे विचार मांडलेले. आयज कोलाचेर कितें उलयल्यात ते कांय उलयना, मादईचेर कितें उलयले ते कांय उलोवं ना. चल असले आमकां कित्याक जाय? तुमी गरम करपाक धाडटात आमी चेरां, हें न्हू. आमी वयता विजन घेवन जे आमकां आमच्या कोला बाबतीन उलोवपाक जाय, आमकां जॉब्सां बाबतीन उलोवपाक जाय, आमकां लँड प्रोटेक्शन बिला बाबतीन उलोवपाक जाय, आमकां सी बेल्ट कोस्ट आहा तो साल्वार करप, प्रिकॉशन घेवप, मेजर घेवपाक उलोवपाक जाय, आमकां मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता तेजी उलोवपाक जाय. हो आमचो आवाज, हें गोंयकाराचो प्रश्न, हो गोंयकाराचो आवाज आमकां रिप्रेझेंट करपाक जाय थिंगा. ओके. सो एज अ सावथ गोवा तुमचो कितें कमेंट्स सद्याचो सावथ गोवाचो MP आहा पळय सार्दिनाचेर, तो ऑपोजिशन आशिल्लो एक्चुली, त्याच्यान आवाज करूं येता आशिल्लो. तो खरोच करपाक पावलो तो, आनी तो पावोंक नाल्यार कितें रिजन आसतलें अशें तुमकां दिसता? तांकां कित्याक तेंच्यांनी गोंयचें हें पॉलिटिकलचें पळय तेंच्यांनी फकत ना कॅरियर करपा आयल्या. पॉलिटिकल कॅरियर आमकां फॉर बेटरमेंट ऑफ गोवा हें ना, फॉर सेल्फ कॅरियर. आनी तेंच्यांन तें केलें आनी तें सक्सेस जालो आहाय. तेंच्यांन कॅरियर केला बट स्टील ते ग्रिडी आहाय. ते ग्रिडी आहाय म्हणून ते स्टील तेंचें आनीचें करपाक जाय फॉर सेल्फ गेन, नॉट फॉर द पीपल ऑफ गोवा. हें करूं ना तेंच्यांनी. आनी ते मुगे बाबतींत जाल्यार तेंच्यांनी सॅटिस्फॅक्शन केलें बट दे आर ग्रिडी. ताका लागून ते आजून मेरेन मुखार आनी इलेक्शन हें कॉन्टेस्ट करपाक सोदता. तुमकां आनीक हांव प्रश्न विचारता. खुबशे अशे एलिगेशन जाता की तुमचेर की तुमी वोट डिवायड करपाक रावल्या, काँग्रेसीची वोट फोडपाक, स्पेशली सेक्युलर वोट तुमी फोडटात असो एक तुमचेर एक एलिगेशन्स आसा, स्पेशली फ्रॉम काँग्रेस पार्टी जावं आतां जे आप आहा तांचें अशें म्हणणें आहा की तुमी वोट फोडपाक रावल्या. खरें तें? हो एलिगेशन हें जाता फकत ना कोण घालतात जाणा, लिडर्स जे पळय आहात ते म्हणटा वोट स्प्लिटर म्हणून. कळ्ळें का? हांकां फर्स्ट ऑफ ऑल तांकां कडेन मॅनिफेस्टो ना, आपूण कितें करूं वयतलो तांकां लॉज कित्याक इतले वर्स तुमी कांय करूंक ना. ओके. आनी हे स्प्लीट ऑफ वोट्स म्हणटा फकत ना लिडर सांगतात. जेन्ना आमी डोर टू डोर करतात आमचे भुरगे फकत ना कितें लोक सांगता, आम्यान उलोवपाक नाका. हेंगेर लोक हांकां पाते ना, हांकां लोक घरा पासून घेवपा ना. स्पेशली काँग्रेस हेंच्यान 2 टायम आमकां घात केलो लोकांक. एक पार्ट तो 17चो गव्हर्मेंट हें केलो, ही पार्टी 22सांतलो गव्हर्मेंट व्हरोन तुमी प्रोडक्शन काडलें युनिटाक, पिकावळ केली आनी घ्या BJP व्हरोन तुमकां येले होलसेलर म्हणपाचें. हे होलसेल कोताय ना, रिटेलर हे प्रोडक्शन युनिट हो काँग्रेस म्हळ्यार BJPचो. तें कारण तेजो हे हांकां लोक घरा पासून घेयना. आनी हे फकत ना वोट स्प्लिटर म्हण कोण म्हणटा तूं, हे लिडर कित्याक हो टॅग लावन कित्याक बरेपण करूं सोदतात ते, कित्याक तांकांय लॉस जाला. इतली ओल्ड पार्टी ते ओल्ड पार्टी जावन आयज मेरेन तुमचे कडेन कॉन्टेस्ट तुमगेलो कोण कॉन्टेस्टंट तो घालपाक जायना तुमचे कडेन. आयज मेरेन घालपाक जाहलो इतले वर्सां. आतां फॉर एग्जांपल टायम बींग तेंचो सावथ गोवाक तेंचो MP आहा, घालात मरे कोणाक भितात तूं. आयज तुमकां आमची भिरांत लागल्या, कित्याक भिरांत लागल्या? आमी कंटिन्युअसली ग्रावंडार काम करतात, आमचे भाशेन कोणें करूंक ना. तुम कितें न्हिदोन रावले तुमच्या 4.5 वर्सां. आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो तरी पासून तुमचे कडेन कॅपेसिटी ना म्हूण BJP कडेन ना म्हूण काँग्रेसी कडेन तुमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपा हेगेर काडटात. आनी वोट ऑफ स्प्लीट म्हणटा जावन इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रायट. फर्स्ट ऑफ ऑल हें म्हणपाक तांकां लॉस दिसपाक जालोली ही हें सोडून दी. आयज तुमकां लोक घरा वचोन आयकाय तुम कितें म्हणटा ते लोक तुमकां दावडायन घालताले काँग्रेसीक. कित्याक काँग्रेसी तुमी बी टीम फाटीं पासून तें हेण पासून म्हणलां काँग्रेस म्हणटा आमी BJP म्हणटा.
तो अलेक्स सिक्वेर म्हणटा आमी तो BJP गेला तो म्हणटा आमी हेजे काँग्रेसी मनीस काँग्रेसीची बी टीम. सो हिंग कितें तुम एकमेकाक गेलो फकत ना तुमकां भिरांत आयज भिरांत आहा म्हणून तुमचे कडेन आयज कोड ऑफ कंडक्ट लागला. आयज पासून तुमकां कापोसतात ना तुमचो कंटेस्टंट कोण तो सांगपाक. ही भिरांत आरजीची. ओके रुपट तुवें आमकां खूब टायम दिलो एक्चुली. तूं खूब बिजी आसतलो आनी तुका म्हणटा तसो बेस्ट ऑफ लक. अजून खूब टायम आसा आनी तुजो म्हणटा तो कॅम्पेनिंगूय बरो चल्ला अशें तुमी सांगलें म्हाका. आनी तुमी जो म्हाका जे सांगला की तुमी जिखून येतकीर तुमी विजनूय सांगलेलें आसा. आमी आमच्या वांगडा आतां आशिल्ले सावथ गोवाचे कॅन्डिडेट आरजीचे रुपट परेरा. तुमी तांकां आयकलें आसतलें, तेंचे विजनूय आयकलां आसतलें, इवन डिविजन ऑफ वोट्स हाचेरूय तांचे विचार आयकिल्ले आसतले. सो अशेंच आमी तुमच्या मुखार बाकीचे कॅन्डिडेटूय घेवन येतले. तो मेरेन पळयत राव प्रुडंट मिडिया.